मातेवाचें शुभ वर्तमान आनी रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. फांते पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांकां तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून पोर्तिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं हांव येसो कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्थ्याच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें.